भयणीनो आनी भावनो, देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जितलें घडटा तितली आमी खुशालकायेन जियेतल्या, पूण आमकांय ताच्या कश्टांनी थोडो भाग आसतलोच. पळयात, मारिया इतली ती कुरपेन बोल्लेली आनी सगळें जें ती कोत्ताली तें फकत देवा सवें घडोवन येतालें, कित्याक ती ताका सहकार करताली. हांव चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, वो तिचो मनोभोग, एटिट्यूड आसलेलो. ताका लागून ती न्हय, देव तिचे सवें वावुरतालो. कित्याक ही समजणी, ही जाणवाय तिका स्पश्टपणी कुरपेक लागून कळलेली आनी त्या प्रमाणे जियेताली. आतां ती जेजूची माय आनी जेजून तिका आमची माय करून दिलेली आसा. कित्याक पुनर्जीवन जेजू आमचे सवें जियेता आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे, ताचे सवें आमी एक जावन ती आमची माय जाता. हे आमी तर समजत जाल्यार आमचें जिवीत जियोवपाचें आमचे वस्तुगे न्हय, ताचे कुरपेन बरोवन आमी तिणें जियेलें ते भाशेन आमी जियेतल्या. पळयात, देव सगळें सारकें कोत्ता तें जाणो. आतां कितें जाता, आमचेर ओदृश आयलें की आमी भियेता. कित्याक लागून भियेता? आमी ओदृशाक पळयता. ओदृशाक पळोवपाचें न्हय, देवाक पळोवपाचें. तुमी जाणात, जेन्ना पेद्रू जेजूशी उदकार चलोन येतालो तेन्ना ती ल्हारां अदीक आनी अदीक उप्रासूंक लागली आनी तो जेजूचेर आपली नदर दवरतना सारको त्या उदकाचेर चलतालो. पूण जेन्ना ताची नदर ताणें जेजू सरशिली काडून त्या ल्हाराचेर घातली, त्या ल्हारांनी तो बुडूंक लागलो. पूण ताणें रोखडोच परतून जेजूचेर दोळे थिरायले, जेजून ताका काडलो, वाटायलो. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी घडयेक त्याच वेळार घडयेक तातूंत आमचें मन लावन तातूंत आमी बोडोत, रोखडीच आमी जेजूचेर आमची नदर लावंक जाय. हो पयलो भाग. तर सायबीण भाशेन सदांच आमी जेजूच्या एकवटान रावन आमचें जिवीत त्या वस्तूंनी पडोना जाय नासतना त्यो वस्तू जेजूक आमी दिवंक जाय. आतां पेद्रू तातूंत पडटालो, ताणें नदर मारली, तातूंतलो भायर सरलो. पूण आमी कितें करतले? कसली चिंतना, कसली भावना, कसली भितरल्यान आमच्यो आठवणी आसात त्यो वयर सरूंक लागल्यो की ना, तातूंत पडचे न्हू आमी. रोखडीच त्यो सगल्यो जेजूच्या नांवान भायर काडची. आनी तुमी पळयतल्यात, रोखडीच तातूंतली आमकां सुटका मेळोंक लागतली. कित्याक आमी भितरल्यान शांत जावंक लागतल्या. तुमी जाणात कशे भाशेन एका आनीक फावटी जेजू त्या ओड्यांत आसलेलो, मोड आयलेले, तो एकदम शांत थंयसर न्हिदलेलो. ते सगळे उचांबळ जाले. जेजूक वचून उठयलो. तर तांकां म्हणूंक लागलो, कित्याक तुमी इतले उचांबळ? कित्याक तुमी दुबावतात? तुमी नकळो हांव तुमचे बरोबर आसा म्हणून. आनी ताणें वाऱ्याक हुकूम घालो. वारें सगळें बंद जालें, मोड थांबलें आनी हे भाशेन जालें. म्हणटच आमी कसलीय मोडां आमचेर उपरासूं ताका आमी चिटकोन रावया. मातशी आलतेली दोलतेली आमी, पूण जेजू सगळें आलोत दोलत तो सगळें शांत करतलो. पूण आमकां तो जाणवायेन भरतलो. आमी कितें करता? भियेता आनी आमची चिंतना मागीर कांयचे कांय जावंक लागतात. ना, आमची चिंतना, आमची भावना जेजू सगळें दवरीत रावया आनी आमकां स्पश्टपणे दिसतलें कितें चलता पळय तें हांगसर. आनी कशे भाशेन आमी आतां फुडलीं पावलां जेजू सगळें मारूंक जाय पळय ती. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा न्हय, ते भाशेन सायबीण मायन मारली. ती पळय, ती माय सर्वेस्पराची. पूण तिका सांगलें, एलिझाबेथ तुजी सोयरी तिका जाणटे पिरायेर भुरगो जाला. तिणें सोत मारलें. ती गेली
तिचेशी गेल्या उपरांत तिणेन जेजूक आपल्या कुसव्यांत व्हेलो आनी एलिझबेथीक हो अणभव घडलो. तेच भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी जंयसर वेता थंयसर जेजूक आमच्या काळजांत आसा ताका वत्ता, ताच्या एकवटांत सदांच रावलीं तर आमी न्हय तो तांकां अणभव दितलो. आमी कांय करपाची गरज ना. आमी फकत ताका एकवटान रावची, तांची चिंतनां उतरां कोन्यो जेजू सवेन दवरची. तो मागीर सगळें सारकें थाऱ्यार हाडटलो, तांकां अणभव दितलो, तांचें जिवीत बदलून काडटलो. हे भाशेन सायबीणमाय भाशेन आमी जावंक आमकां हें आपोवणें. तर हे भाशेन तर आमी जियेत जाल्यार ती जावन आसा प्रथम फळ. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. ताच्या वैभवान तिणेन पयलो तो भाग घेतलेलो आसा आनी आमी सगळीं जाणां तातूंत घेतल्या. ताका लागून आमी मरणोंक भिरोंक फावना. कित्याक मरणाचे जेजून जैत व्हेलेले आसा. तर आमी मरण येता तेन्ना ताका सगळो एकवटून रावंक जाय. कितें जाता चिंतना भावना ती ताका दिवंक जाय. तो आमकां आपल्या वैभवांत एक करून वतलो. आनी हाका लागून आमी सगळीं जाणां कोण मेलो म्हणटच सगळीं जाणां तांचे पासत मागोंक वेता. कित्याक मागोंक वेता? ही तातूंतली पातकांतली सुटोन देवाच्या वैभवान ताका सुर्गीचें सूख फाव जावच्याक हे भाशेन आमी तयार जाता. तर म्हज्या भयणीन भावनो, आमी केन्नाच भियोंक फावना. जेजून आमकां सांगलां भियो नाकात. आमचें सगळें संवसार सोंपो पर्यंत आसा. तर हें ताणें आमकां सांगलेलें जाल्यार आयज आमी थिचूर कितें म्हणलां एलिझबेथीन मारयेक, तुवें सोत मानलें देखून हें सगळें तुजें सगळें घडलें. आमी सोत मानूंक जाय. जेजूची उतरां आमी पाळूंक जाय, हांची तांची न्हय. आमी हांची तांची पाळटा तेन्ना आमी हेणे तेणे वेता. जेजूची उतरां आमी धरूंक जाय. ताका लागून थोडीं उतरां आमी देकोर करूंक जाय. हांवें एक म्हणना हितून पवित्र आत्म्याच्याच प्रेरणान अशें स्टार्ट केलेलें आसा. खूब वर्सां जालीं हांव लोकांक म्हणटा, आमी तेर्स करता न्हय, तेर्साच्यो जे मिस्तेर आसा ते मिस्तेर धाकटुली म्हण आसा आनी व्हडली म्हण आसा. धाकटुली म्हण आमी पत्करया आनी मिस्तेर म्हणटाना ती तर म्हणत आमकां ताच्या उतरांनी आनिकूय खोलायेन जेजूच्या जिवितान बुड मारूंक मेवतली. कितें म्हणटा हांव? ह्या दिसांनी हांवें ही तयारी करपाक भाग्यवन फ्रांसिसाच्या दाखोवणेची हो तेर्स हांवें स्टार्ट केलेलो आसा. आनी आदीं केल्लो तो, पूण आतां हांवें म्हणलें सगळ्यांनी एक तरी म्हण ती शिकोवंक जाता. 20 आसात म्हणजे प्रत्येक मिस्तेर आसा पळय तो. आतां पयलो तर मिस्तेर घेत आमी. आंकवार मारयेक गाब्रियल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. हें हिंचर मेळटा आमकां लूक 1 ह्या पयल्या अवेस्वरान आनी 28वी वळेंत मेळटा. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड उपुरबायचे, सर्वेस्पोत तुजें सगळें आसा. मागीर आमी एक आमच्या बापा 10 नोमान बरी म्हणूंक जाता. कित्याक लागून? खूब जाणां म्हणटात 10 नोमान बरी म्हणसर आमी बेजार जाता. बेजार कित्याक लागून जाता? कित्याक आमी आजीर ना. त्या मागण्यांक तर आमी आजीर जायत जाल्यार तातूंत आमी अदीक आनी खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. आय लव यू कितले पाटी म्हणटा आमी कोणाक मोग करता पळय ना, पूण हो आय लव यू वयलो मोग तो सारको खोलायेन आमी मोग करूंक जाय जाल्यार जेजू सारको तो मोग करूंक जाय. तांची पळय कितें उतरां चाल आसा तेन्ना तांकां आजीर जावन तांचे पासून आमी मागोंक जाय. आमी तांकां बदलूंक करता. तांचें जिवीत बदलचें ना, फकत तो बदलतलो. आमी फकत तांचे पासून मागोन तांचें कितें म्हणटा तें समजून तांकां त्या प्रमाणे जेजू सवे रावन प्रतिसाद दिवंक जाय, रिस्पॉन्स दिवंक जाय. तेन्नाच की तांचे मदें बदल घडोवंक लागतलो. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. आनी हांवें कितें केलां हे पळय आतां सगळे रोमारी हांगसर येतात, तातूंतल्या 20 जाणांक निवडलेले आसा. 20 मिस्तेर ते घेता एक आमच्या बापाक नोमानबरे आनी मोयमा बापाक.
आनी तांकां मागीर हांव एक कोंत दितां. हें कोंत स्पेशल एक्सपोजिसांचें तिचोर बेजार करून तांच्या गोंयांत घालतना नोमान बरी म्हणून तांकां तें दितां. कित्याक लागून हे परी आमचें जिवीत सायबीण माय भाशेन आमी उदीक आनी उदीक जिवंक जाय. हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे आनी सकाळचें जें मागणें हांव घेतां तेन्ना हांव हें सगलें वद्देवरान तुमकां दाखयता. केन्ना केन्ना आमकां वद्देवर दिवंक जायना, तरेतरेच्यो आडखळी आसतात, पूण तरी पूण हे भाशेन ताच्या एकवटान जियेलीं की ना मागीर ताचें सगळें जिवीत आमी करून आमी तें जिवीत ताचें आयच्या दिसा जिवंक जाता. तो आमकां मदत करता. आमी फकत ताका एकवटून रावंक जाय, बाकीचें सगळें तो करतलो. जशे भाशेन सायबीण मायन एलिझाबेथची वचोन तिणें जेजूक सांगना, जेजून एलिझाबेथीक तो अणभव दिलो आनी ज्वांग बावतीस तिच्या कुसव्यांत आसलो ताणेन उडी मारली. हें कोणें केलें? देवान केलें. देव सगळें करतलो. आमी भिवंक फावना. आमी मिशनरी म्हणटा पूण आमी करपाची गरज ना. आमी फकत जेजूक एकवटोन वचपाचें. तो धाडटा पळय थंय आनी तो आमकां दितलो उतरां कितें उलोवंक जाय पळय तें. ताका लागून पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमी वाचीत रावंक जाय. ती वाचता त्या प्रमाणे आमचें मन बदलप जावंक लागतलें. तर थोडो वेळ आतां आमी मागण्यांत सारया, आमच्या हात उंठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सोबी आमची सगळीं चिंतनां भावना दवरया आनी आमी तर हे भाशेन जियेत. हांव तुमकां गॅरंटी दितां, आख्ख्या ह्या आमच्या भारताच्या लोकांक जेजू आपलो अणभव दितलो. आमी हांगसर आसा, आमचें मागणें करता, पूण तांकां सगळ्या जाणांक जंयसर आमी लोकांक मेळटल्या तो तांकां अणभव दितलो. आमी फकत ताच्या एकवटान रावया, सायबीण माय रावली त्या प्रमाणे, आनी ती आमचे पासत मागता, विनंती करता, तिची भुरगीं कशीं आमी जिवोवच्याक. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन आयली. सुस्कार भायर सुट्टना जेजू 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 भितरल्या भितर म्हणत रावात. सगळें भितर आहा तितलें भायर सरतलें. बरें पळय तें अदीक बरें आमचें सगळें वाडोवंक लागतलें आनी वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार ताचें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येतलें. ह्या बोरवाशान आमचो वेळ सारलो म्हणटच ताच्या प्रिती मोगान आमी वाडटल्या. ताचो मोग आमचें सगळें दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सोंपें जावंक लागतलें. ती आमकां कंट्रोल करची ना. तांच्या पातकांतल्यान आमी जेजूच्या एकवटांतल्यान तांकां बरेंपण ताच्या पातकांक दितल्या आनी हे परी तांकां वखद तें मेळटलें.